साई पादुका गोंयांत पावल्यो। शिर्डी साई संस्थानांतल्यान आयिल्ल्या पादुकांक पत्रादेवी येवकार दिले उपरांत मिरवणुकीन पादुका बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार हाडल्यो। पत्रादेवी ते बांबोळेचे वाटेर वेगवेगळ्या सुवातींचेर साई पादुकांचे दर्शन घेवंक वेवस्था केल्ली। शुक्रारा बांबोळे दीसभर स्टेडियमार काकड आरती, धूप आरती, शेजारती आनी भजन दवरलां। साई समाधीची अनु शतीपुर्ती त्या निमतान शिर्डी सावन साई पादुका गोंयांत दर्शनाक हाडल्यात। साई भक्तांनी मिरवणुकीन पादुका बांबोळे हाडल्यो। पळयात खिणचित्रां। साईबाबाच्या समाधीक 100 वर्सां पूर्ण जाता। त्या निमतान शिर्डी साई व्यवस्था ही जी त्यांची संघटना आसा तेणे संपूर्ण 365 दिसांची कार्यावळ आखलेली आसा। ह्या सगळ्या हातून पयलो मान आमच्या गोंय राज्याक मेळत आसा हें सांगतना म्हाका खूब खोस साई पादुकांचे बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात दर्शन घेवंक मेळटले। निमतान वेगवेगळ्यो धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। September, when we had a first meeting, that you will be giving full support, you did the job, and we are very happy about it. Today, tomorrow, all of us will be going to Patradevi to receive the Sai Paduka, original Holy Sai Paduka, and as you know, it will be coming to Panjim. वाजत गाजत आमी तांकां पणजे हाडटले आनी ऑडिटोरियम श्यामप्रसाद ऑडिटोरियम तांकां दवरतले। स्टार्टिंग ऑल रिलिजियस, स्पिरिच्युअल एंड कल्चरल प्रोग्राम आनी डे आफ्टर टुमॉरो ऑन 14 विल बी ऑन सत्कार समिती सत्कार सोहळा which will be conducted in the presence of our chief minister. About 50 artists will be presenting to you this Sainath. It is about 1.5 hour program which I would like all people who are watching this TV to see this. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कळंगुटेची पंचायत शेकवाल्यांक नेम थारायता। स्ट्रक्चर रस्त्या कडेच्यान 3 मीटर पयस तरी आसूंक जाय। शेकाक पार्किंग वेवस्था आसची पडटली। पंचायतीची टुरिजमाच्या आनी प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्या शेकवाल्यां बरोबर ब्रेस्तारा मिटींग जाली। दर टुरिस्ट सिजनात शेकाच्या लायसनाचो टुरिजम खातें गोंदळ घालतालें। अनुमात सिजन सुरू जातनाच टायमार लायसनां वाटलीं म्हूण शेकवाले उमेदीर। आज आम्ही मीटिंग घेतल्या स्पेशली जे पळय टेम्पररी शॅक्स आसात टेम्पररी स्ट्रक्चर्स इन प्रायवेट प्रॉपर्टी तशेंच दुसरी शॅकां पळय आमची बिसायड ट्युरिजम एरियान इनसायड प्रायवेट प्रॉपर्टी तेका लागून आमी मीटिंग घेतल्या आनी आमी क्लियरली सांगलां सगळ्यांक की आमी आमचे बाय लॉज फ्रेम करतले आतां। रस्त्याक सून जर कोण स्टॉल घालता जाल्यार 3 मिटर्स सोडून स्टॉल घालचे कित्याक दे हॅव टू प्रोवायड देयर ओन पार्किंग तेका लागून आमी ही मिटींग घेतलेली। तशेंच तुमी पळयलां की आमी सगळे रस्ते आतां क्लीन करतात। रोड वायडींग सगळें एनक्रोचमेंट काडला सगळें एकदम क्लियर केला वाट सगळी। आतां आमचे बरोबर बरे फुटपाथ येतात, पार्किंग एरिया आसतली तें सोडून मागीर आमी थोडी सुवात दवरतली तेंचे पर्सनल गाडयो पार्क करपाक जे पळय कोण टेम्पररी स्टॉल्स घालता पळय तेंच्यो। सरकारान हे वर्सा पयलींच टायमार शेकांक लायसनां दिली म्हूण शेकवाल्यांनी सरकाराचे आनी टुरिजम मिनिस्टराचे आभार मानले। पंचायतीन येयलेले आमी प्रायवेट शेक म्हणून जे प्रायवेटान घालता पळय ते सो म्हाका तर ट्युरिजमान लागला पयले चड देव बरें करूं म्हणटा गोवा गव्हर्मेंटाक ट्युरिजम फर्स्ट टायम इन ए लायफ गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या कलंगूट MLA तसोच आमचो ट्युरिजम मिनिस्टरान पयले फाटी बेगीन लायसन्सां दिली देव बरें करूं म्हणटा तांकां। तशेंच हांव म्हणटा जे कोणाक शेकान लागोंक ना जे प्रायवेटान घालता त्या गव्हर्मेंटान तांकां हेल्प करचो। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। गिव इट ब्रेक।